तुझे म्हजें नांव शॉन कुलासो हांव शिरोडेचो. आतां तुमी अंडर 17 सावथ गोवा चॅम्पियन जाले. हय. तुका कशें दिसता? हाव डू यू फील? म्हाका पयले सुवातेर बरें दिसता कित्याक हांव पयले पाटी खेळटा अशें करून हय. आनी पयले पाटी अशें करून इतले पयस पावला खेळपाक नाजाल्यार केन्ना पावनाशिल्लो. आतां तुमी चॅम्पियन हय. एकूच गोल मारलो तुमी. आनीक जायते गोल चुकले. मारपाक जाय आशिल्ले, चुकले आमच्या टिमीन भरपूर एफर्ट्स घायलेले पूण जावन आमी कितें करतले. बरें जालें, गेम बरी जाली, सगळे गोल बी चुकले कांय ना पूण जिखले लास्टाक. तुगे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? मुगे हितून स्पोर्ट्साकू आहा पूण हांव शिकता अशें करून 12th करता न्ही आतां CRM करता हय. सो आतां फुटबॉलाचे तितूंक आसतलें. आतां तूं अंडर 17 खेळता, आतां दुसऱ्या भुरग्याक खेळता तुज्या बरोबर, तांकां तूं कितें मॅसेज दिता? कशें सांगपाक फुटबॉल? सोदता की तुमी हार्डवर्क करा म्हणून रावनाका, प्रॅक्टीस करीत राव आनी कांय ना. थँक्यू. तर आज अंडर 17 फायनल आहलं, ताचे उद्देशीन 2 उतरां सांग. आज अंडर 17 साउथ झोन मीन्स साउथ गोवा हे आमी स्नोज फुटबॉल अकाडमी पेर शरावलींक मारून 1 गोल मारून आयज आमी जैतून जाले. सांगपाचें म्हणल्यार आमी 7 मॅच खेळले आनी तांतले एकूय हार नासतना सगळीं आमी जिखून साउथ गोवा चॅम्पियन जाल्ली आसा. आतां आमी नेक्स्ट गेम नॉर्थ गोवा लागीं खेळटले. आतां तूं ह्या भुरग्यांक मॅसेज कितें दिता? वॉट इज द हांव भुरग्यां लागीं मागता जाता तितली प्रॅक्टीस करपाक आनी तुमचो फुडार तुमी फुडें व्हरपाक. आज प्रॅक्टीस करनासतना हार्ड वर्क करनासतना कांय जायना. जितलो तूं हार्ड वर्क करता तितलो तुका एका दिसाक ताचो इनाम मेळटा आनी हेच भाशेन तुमी हार्ड वर्क करपाक जाय आनी गोंयचेय चॅम्पियन जावपाक जाय अशें म्हजी आशा आसा. तुमचे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा त्या टिमी उद्देशी? आमची टीम जावन आसा स्नोज फुटबॉल अकाडमी. आमी सदांच लास्ट पावंड्याचेरच आसता आनी आमी भुरग्यांक बेश्टीच गेम तयार करना. आमी भुरग्यांक 4-5 म्हयने प्रॅक्टीस दिता. तो खंयचोय भुरगो जावं आमी प्रॅक्टीस दिता आनी जे कोण प्रॅक्टिसाक येना तो ताचे तर एटेंडन्स लेस जालें जाल्यार आमी ताका आवट करता, आमी घेयना. कित्याक आमची शिस्त हे भाशेन आसा. आमकां प्रॅक्टीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तूं कितलोय प्लेयर तितलो ना जाल्या पासून आमी त्या भुरग्याक तयार करता. ओके सर, थँक्यू. फोटो माता फोटो माता बॉल घेना तिथे सडी चंग मत